आमी हर एक राती समाधाने न्हिदोंक वेचें एकच भरोशान आमच्या भद्रतेक गडी रस्ते सोजेर रातभर जागे आसात म्हणल्या त्या भरवशान हर एक पोवटी स्वतंत्र दीस गणतंत्र दीस संभ्रमतना टीव्हीर मार्च पास्ट पळयतना बॉर्डर उरी तसलीं फिल्मां विक्षण करतना आकांतवादींनी बॉम्ब फटयतना आमकां थोड्या वेळाक तरी आमच्या सोजेरांचो उडास येता. सोजेरांनी झुजाक वेचें आपणा मुखार उबे जाल्ल्या दुस्माना वयर आसच्या द्वेशान न्हय बगार तांच्या फाटल्यान आसच्या देशाच्या लोकां वयल्या मोगान. झुजा आंगणांत आसच्या दुस्मानांचो जीव काडचो सोजेरांक कितलें अनिवार्य गी तितलेंच गरजेचें म्हळ्यार आंतरीक संकश्टां वेळार साद्या लोकांचो जीव राखचो. प्रकृती लागींच झुजोन मरणाच्या घासातावन 10 जाणांक भायर काण तांकां नवें जिवीत दिल्ल्या एका कातोलीक सोजेराची वा एका भारतीय कातोलीक सोजेराची रोचक काणी. आमचो हिरो जोसेफ आयवन क्रास्टो गोंयांत एक नेव्ही ऑफिसराच्या कुटुंबांत ताचो जल्म. बापायच्याच पावलांनी चलून सैन्याक भरती जाता. स्काय डायव्हिंग एक निर्दिश्ट जाग्याक हेलिकॉप्टरार वचून आकाशाच्या उंचायेतावन हजारो फीट सकला उडी मारच्या स्काय डायव्हिंग साहसांत आयवन निपूण जाता. खंयच्याय सैन्यांत भोवशातीवन सोजेरांक कमांडो पंगडाक भरती जावंक अवकाश दितात. पूण विंचवण करच्या पयलें हें कितलें चॅलेंजींग म्हूण सोजेरांक कळीत आसता. हजारांत एकलो मात्र कमांडो तरबेती संपूर्ण करूंक शकता खंय. पूण आयवनाची मेहनत आनी तालेंत इतलें आसलें की स्पेशल फोर्सेस पॅरा कमांडो तरबेतीन श्रेष्ठ कमांडो मान जोडून तो उत्तीर्ण जालो. 1992 हिमाचल प्रदेशांत कॅप्टन जावन सेवा दिवन आसतना आयवनाची आवय अंतरली. मरणाची रीत संपोवन ऑक्टोबराच्या 14 तारखेर आर्मी कॅम्पाक तो फाटीं पावल्लो. मुखल्या 2 दिसांनी आपूण सगळ्या माध्यमांच्या फ्रंट पेज खबरेर आसतलो म्हूण आयवनाक कल्पन सयत नातलें. हिमाचल प्रदेशाच्या शिवालिक पर्वतामध्ये उबे आसचें एक प्रवासी आकर्षण परवानो टिंबर ट्रेल हायट्स रिसॉर्ट. 1988 ह्या रिसॉर्टाच्या आडळत्या पंगडान प्रवासिकांचो संख सोडूंक केबल कार येवजण सुरवातलें. एका दोंगराच्या तुदयेतावन 2 किलोमीटर पयस आसच्या आनी एक दोंगराच्या तुदयेक केबल वायरां जोडसून ताका एक व्हड डब्बो शिरकावन प्रवासिकांक लगभग 1,500 फीट उंचायेक वाऱ्यार उबल्लो अनुभव दिवचें एक विभिन्न प्रयत्न. पूण त्या दिसा सांजेर 4:30 वरांक एका पंथातावन सुटिल्लें केबल कार तांत्रीक कारणांक लागून अर्द्या वाटेरच बंद पडलें. मुखार वचूंकय न्हय फाटीं येवंकय न्हय. आकाश आनी धरती मदें जीव हातान घेवन 10 जाण त्रिशंकू स्थितेर उमकळटलीं. तांचे पैकी स्त्रियो सयत आसल्यो. इल्लें चड उणें जाल्यारय 1,500 फीट सकला पडची भिरांत. रिसॉर्टाच्या कामागारांक कसलोच उपाव जळकोंक ना. आमच्या देशांत कोणाकय करूंक जायना तसलें काम आसल्यार तें दिवचें सोजेरांक. सांजेची 6:30 वरां जावच्या भितर चीता हेलिकॉप्टराचो थड आवाज सकयल जमलेल्या लोकांक धैर्य दिवंक शकलो. पॅरा कमांडो पंगडान 10 जाणांचो जीव वाचोवचें असाध्य काम हातीन घेतलें. केबल काराच्या भोंवतणी जायतीं वायर्स आसून हेलिकॉप्टराक ताच्या लागसार वचोंक जालें ना. अखेरेक केबल काराच्या 110 फीट वयर हेलिकॉप्टर रावून दर्यो वापान आयवन केबल काराच्या भितर देंवता. ताचे भितर सांपडलेल्या लोकांक धैर्य दिवन एकल्याकच दोरयेक बांदून हेलिकॉप्टराकच धाडचें काम तो सुरवाता. 5 जाणांक बचाव करचे भितर रातीचो काळोख मांडून हें काम दुसऱ्या दिसा फुडें घालची अनिवार्य परिस्थिती उदेता. आयवनान मोन केल्लें तर त्या राती आर्मी कॅम्पाक फाटीं येवन विशेव घेवयेत आसलो. पूण तो उरिल्ल्या 5 जाणांक धैर्य दिवच्याक सगळी रात केबल काराच्या भितरच रावून पोदांक गावन पोकाणां सांगून तांची भिरांत उणें करता. त्या संदर्भार आयवनान सांगची थीं उतरां. म्हजीं 2 भुरगीं घरा म्हजी वाट पळोवन आसात आनी जर हांव ह्या केबल काराच्या भितर ह्या राती रावतां तर सगळें सुरक्षीत आसा म्हूण तुमी समजवेत. अखेरेक 2 दिसांचें कठीण पंथावन फुडकन आयवन आनी ताचे संगाती त्या प्रवासी लोकांक वाचयतात. सगळ्यांक बचाव केल्लो कॅप्टन आयवन क्रास्टो अक्रेसो जावन त्या केबल कारांतल्यान भायर येता. हेरां खातीर आपलो जीवच रिस्केर गेल्ल्या आयवनाक भारत सरकारांतल्यान कीर्ती चक्रा मान फावो जाता. 20 वर्सां सैन्यांत सेवा दिल्लो निवृत्त कॅप्टन आयवन क्रास्टो प्रस्तुत ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनींत एक शिक्षक जावन वावकन आसा. भोवशा ताच्या विद्यार्थ्यांक आपल्या मास्टरामाचे की वर्तें प्रेरण दुसरें आसचें ना. पानांच्या आडोसाक रावून परमळ दिवचे सोबीत फुलांपरी
कोणाकी कळीत नातले आयवन क्रास्तो तसले सबार हिरो भारतीय सैन्यात आसात. ह्या परवानो केबल कार गणितांतली एक विशेषता पळया. हांगासर संपडलेल्या 10 जाणांपैकी एकली हिंदू स्त्री आपणाक बचाव कर म्हणून आपल्या हिंदू देवा लागीं निरंतर मागतली. तिच्या राखणेक आयिल्ल्या हेलिकॉप्टरचो पायलट मेजर फाली होमी एक पारसी. त्या हेलिकॉप्टरांतल्यान भायर आयिल्लो पयलो कमांडो आयवन एक क्रिस्तांव. 2 दीसभर लोकांक खाण पिवनाची वेवस्था करून केबल काराच्या भितर घेतलो आनी एक कमांडो गुलाम मोहम्मद एक मुस्लिम. आनी हेंच म्हजें आनी तुमचें न्यूज इंडिया. सर्वधर्म समानता म्हणल्या महान आदर्शाचेर 5000 वर्सां आदीं घाल्ली ह्या देशाची बुन्याद खांद्यार रंगाळ शॉलांगल्ले 3-4 जोकर्स दन हालोवचे प्रयत्न करता तर खडपाचेर पावस ओतले बरे. चिंतून पळया. नमस्कार.